आम्ही जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना एक गव्हर्मेंटाची बिल्डींग आमकां सरकारान दिल्ली त्या वेळार राणे मुख्यमंत्री आसतना आनी त्या वेळाच्यान नंतर जे आमी पयले अध्यक्ष दोतोर घाणेकार आशिल्ले ते नंतर मागीर हांव जालो पण हे सगळे जे आसा सुरवात तेन्नाच्यान जाली आनी तेन्नाच्यान आज आमच्यो हे सगळे तरेची तुमकां बिल्डींग दिसता त्यो आमी बांदल्यो। जेन्ना हांवें 1992 चार्ज घेतली तेन्ना एक बिल्डींग आशिल्ली तेन्ना रघुवीर आसले आमच्या वांगडा सगळे मागीर शरद लोटलेकर आशिल्ले बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर पयलींचे आशिल्ले आनी त्या वेळार आमी एक ही सुरू केल्ली ते नंतर एक आमकां ल्हानशी बिल्डींग हांगा लॅब हेंची सुरवात केली आनी आतां आमची सगळे तरेची बिल्डींग जाल्ली आसा आनी वेगवेगळे तरेचे आमी जावं बाकीचे फार्मासी जावं BEd जावं ते MSc पर्यंत हें केल्लें आसा आनीकय आमचे हांगासर वाडोवपाचें आसा सो आमकां आनीकय बिल्डींग बांदची पडटली आनी ही आतां लॅबोरेटरी जी आसा बिल्डींग लॅबोरेटरी तांकां लागून आनी हेका आमकां सरकाराची आनी रुसाची सेंट्रल गव्हर्मेंटची हेका मदत जाल्ली आसा। सद्या आमकां 1 कोटी रुपया आयिल्ले 1 कोटी रुपया आयिल्ले आसा हांगसर आमी तेजेर फास्ट काम करपाक सोदता तेजे नंतर आनीक आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पयशे मेळटले आनी कितें कमी पडल्यार आमी सुद्दां आमचे पयशे आमी घालतले हांगसर पूण बेगीन बिल्डींग ही आमकां कंप्लीट करपाक जाय कित्याक आमकां जमीन हे आसा ती बिल्डींग इमारत कमी पडटा तेन्ना ताका लागून आमकां ही बेगीन करपाची गरज आसा म्हणून त्या वेळार आनीकय आमी बिल्डींग बांदपाची आसा पूण हेजे नंतर ही पयली सुरवात ही कंप्लीट करतले आनी मागीर हें करतले। हांगसर जे आसा हे तालुक्याचे जे लोक जे आसा हे सगळे तरेचे भायर वयताले कोण बेळगांव वयताले कोण बेंगलोर वयताले कोण हांगसर युनिवर्सिटी वयचे पडटाले आनी तांकां सगळें हें मेळनाशिल्लें किंवा गव्हर्मेंटाची फार्मासी कॉलेज आमची एकच आसा आमची गोंयाक एक गव्हर्मेंटान एक आमची आसा तशीच आमची आतां ही बाकीची कॉलेजी BEd आसा BEडात 200 भुरगीं शिकता ती अशे तरेची सगळे तरेची शेकड्यांनी भुरगीं हांगसर शिकता आनी तांकां सोय ह्या तालुक्याक लागीं जाल्ले कारणान चड गरीब लोक शिकूंक शकले आनी शिकता हांगसर येवन म्हणजे एक फायदो त्यांचो म्हणजे आमचें समाधान पण आमी हें सोंपेपणान जायना हेका सगळ्याचो आदार लागता जावं कमिटी जावं आमचे टिचींग प्रिंसिपल सगळे टिचींग स्टाफ नॉन टिचींग स्टाफ हे सगळे आमी एक फॅमिली अशें म्हणून वता तेन्नाच ही प्रगती जाता आनी ताका लागून ही प्रगती जाल्ली आसा आनी फुडें आनीकय जातली अशी म्हाका खात्री आसा।